पत्रकार भावांक खबर आसतलें की लास्ट टायम हांवें ट्वीट केल्लो रंगराजन राजू जी पळय आसा बिलां फिफा वुमन्स वर्ल्ड कप जाल्लें टेंडर करनासतनाच कामां केलीं आनी आतां ते बिल पास करतात। कांय कडेन आमकां अशें कळोन आयलां की एक कोट्याचे कामां जालीं आनी बिल काडटात। हितून दोन इव्हेंट मॅनेजमेंट आसात। एक आसा तुगेली राजश्री जाणे काम केलां आनी एक 35 लाखाचे पयर तें गडबडीन काडला व्हायस वॉक सोल्युशन म्हणटा तेका 35 लाखाचे गडबडीन ते कांय पळयलें बिळयलें कांयच ना गडबडीन काडला। आनी जेन्ना आमी RTI मागलें तेन्ना आमकां सगळी डिटेल म्हायती दिताले म्हणजे खंयचे स्टेडियम बांदला कितें बांदला इन्फ्रास्ट्रक्चर पण इव्हेंट मॅनेजमेंटाचें कांय दिनासलें। आतां इव्हेंट मॅनेजमेंटाक कितें जाता जाय तशी बील काडपाक लूट मारपाक मेळटा ह्या सरकाराक आनी हें सरकार रीण काड साजरी करता। म्हणजे 25 दिसां भितर जर आमी पयर म्हायती केली त्या प्रमाणे 400 कोटी सरकारान रीण काडला आनी रीण कोणा दिता आनी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी दिता। ते फिफाच्या वर्ल्ड कपातून ते सगळ्या पयले आसतले पोस्टर लायिल्ले बॅनर लायिल्ले ते बॅनर तुमकां वाचून सुद्दां कळनासले तातूंतले कोट्यांनी पयशांचो तुमी उडाळ करताले। जेन्ना आमी एक ट्वीट केलो रंगराजन राजू म्हूण तो खरो तो पोस्टूच ना तो WRD रिटायर्ड जाल्लो ऑफिसर तो हाडून थंय बसयला। तो प्रत्येक कडेन शाहजहान मॉडेल तो हावजान सांगतालो की आपली वास्तू अशी जावपाक जाय म्हणून आपली शाहजहान मॉडेल फॉलो केलो म्हणजे टेंडर काडप ना काय ना एक गजाली मानून घेतलें चल ती वास्तू आमचे गोंयचे दायज म्हणून हे कसली दाय तूं हावजान भितर हड्डी तोडान सांगतालो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हे दायज कसले हातूंत भितर एक ताजो OSD आहा तो तागे रिलेटीव तो आनी हो रंगराजन राजू दोगांय मेळोन हे सगळें कर्म करतात। म्हणजे सरकारान आपल्या पयशांचो म्हणजे गैरवापर कसो करप आनी आपल्या फेवरेबल जो एक हें आसा इव्हेंट मॅनेजमेंट तांकां सगळ्यांक कशें फावोवन दिवप हें चल्लें आसा। आज हांवें प्रॉपर पद्दतीन कंप्लेन केल्ली आसा विजिलन्साक आनी अमरसिंग राणे सरा कडेन हांवें डिस्कसय केल्लें आसा ताका प्रत्येक म्हायती दिल्ली आसा की अशें चल्लां। ताणें म्हाका एश्युरन्स दिला की आपूण खोलायेन इन्क्वायरी करतलो। हांवें सांगलां तो पर्यंत तात्काळ जो पेमेंट जो करपाचो प्रोसेस स्टार्ट आसा तो बंद दवर आनी हाजे खोलायेन चौकशी कर आनी सत्य लोकां मुखार हाडून दियात कारण अशा पद्दतीचो सरकार आमच्या लोकांलो पयसो आमी तुमकां चोरून दिवचे नात खावूं दिवचे नात। तुमी हे लुटमार चलयला हो सरकार म्हळ्यार लुटमार राज्य चलता सगळे कडेन कशें करून खावप। इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणटा एक नवीन स्कीम हाडली तेमी ह्या इव्हेंट मॅनेजमेंटांतल्यान तांकां जाय तशे पयशे खावपाक मेळटा। तूं इव्हेंट मॅनेज दोन कंपनी एक हांवें सांगलो तुका एक राजश्री क्रिएशन म्हणून आसा आनी दुसरी आसा तेजे पळय कालच तेमी 35 लाखांचे बील पास केलें व्हायस वॉक सोल्युशन म्हणून आनी उरलेली सगळे 3 कोटी 4 लाखांचे टोटल हो हें इव्हेंट मॅनेजमेंटा हें केला बील टेंडर करनासतना सगळे करून आतां बिल पास करतात। म्हणजे तुमचे पत्रकार भावा कडेन मागता तुमी मातशें हातूंत मेळ्ळे कडेन तांकां विचारचें स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचे ऑफिसर्स आसात किंबहुना तेजो मिनिस्टर आसात कन्सर्न मिनिस्टर तर तुमकां मेळटा जाल्यार मुद्दम विचारात की हाजेर कितें करता काय म्हणून भरपूर हांवें सांगला न्हू एमावंट 3 करोड 4 लॅक्साचो तातूंतले 1 कोटीचें कामूच जालें ना ते बिल घेवन बसलात ते आतां। आमी केलां न्ही आतां विजिलन्स आमी केस घातला तेंचे कडेन आसा आमचो हावजां भितर हो सगळो प्रश्न आमचो मांडटलोच आनी हावजां भितर हो रिकॉर्ड आमकां कितें तरी दिवंक जाय। दीत नाय न्ही तेमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें दितात पूण इव्हेंट मॅनेजमेंटाची एकूय म्हायती ते आमकां दिनात। पयर हांवें तो नोट केल्लो तो ट्वीट केलो पळय तांचो भितर बेगीन कर म्हणून हें कितें चल्लां म्हाका खबर ना। सरकार आनी मुख्यमंत्र्याचें लक्ष ना काय वाऱ्यार सोडून दिला मिनिस्टराक तुमी जाय तें करात आपल्या खात्यार राखून दवरात म्हणून इतलो म्हाका दिसता मुख्यमंत्री हाजेर पावला जर मुख्यमंत्री जर खरें हेतून इन्वॉल्व ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान आमकां जाप दिवची।